छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। नमो पार्वती पंदे हर हर महादेव। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। भारत माता की जय। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। जय भवानी, जय शिवाजी। भारत माता की जय। हिंदू धर्म की जय। जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी। भारत माता की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आज आम्ही राधाकृष्ण नगर वाटादेव जे श्री छत्रपती शिवाजी महाराजच्या पुतळ्याचे जे अनावरण करता, जे आम्ही उक्तावण करता, ते फक्त उक्तावण न्ही, पण ते एक ह्या समाजा खातीर जे खरोखर जे धैर्यवान, जे धर्माचे रक्षण करणारे, जे संस्कृती राखणारे, जे स्वराज्या खातीर सतत फुडें सरणारे अशे व्यक्तिमत्वाचे आमी आज स्मरण करता। आणि छत्रपती शिवाजी महाराजाचे सांगपाचें म्हटल्यार छत्रपती शिवाजी महाराज जे स्वराज्या खातीर सदांच तेणी लढो दिल्लो, सदांच ते फुडें सरताले। ते स्वराज्य कोणा खातीर आसले? ते स्वराज आसले जनतेच्या सुखासाठी। ते स्वराज आसले संस्कृतीचे रक्षण करपाक। ते स्वराज आसले धर्माचे रक्षण करपाक। ते स्वराज आसले स्वाभिमानाचे रक्षण करपाक। अशे छत्रपती शिवाजी महाराज महान व्यक्तिमत्व चे आयज पुतळ्याचे अनावरण जाता। आणि खरोखरच छत्रपती शिवाजी महाराजाचे सांगपाचें म्हटल्यार तेंचे मोठे धाकटे जाती भेद असे ते केन्नाच करिनासले। ते सगळ्या जनतेक समान मानताले आणि सगळ्या जनतेक घेवन फुडें सरताले। गोरगरिबांचे ते खातीर ते झडटाले। आणि तेंचे स्वराज्य म्हणजे कितें? स्वराज म्हणजे तेच। स्वराज म्हणजे गोरगरिबांक सूख प्रदान दिवपाक, तेंचे स्वाभिमान सांबाळपाक, हेच म्हणजे स्वराज। तेंची संस्कृती राखपाक हेच स्वराज। तशेंच ते त्यांचे एक वैशिष्ट्य म्हटल्यार ते जे महिला गण आहा न्ही, महिलांचे खूप मान सन्मान करताले। ते जेन्ना जे लढ्याक वयताले आणि ते किल्ले जिखताले आणि जे ऑपोजिशन आसले, जे तेंची महिला जेन्ना तांकां थंय सांपडटाली, तेन्ना तेंच्यांनी ऑलरेडी तेंच्या सैन्याक ऑर्डर दिल्ली की तेंचो मान सन्मान राखा। जे आपली स्त्री तशीच ती दुसऱ्याची स्त्री, जी आपली भयण ती तशीच दुसऱ्याची भयण, तांकां माता समान माना। हे तांकां शिकवण आसले। जे सैन्य तेंच्या वांगडा आसले श्री शिवाजी महाराज, हे तांकां तेंची शिकवण आसली। आणि अशा विचाराचे महान हे श्री शिवाजी महाराज। आणि खरोखरच म्हाका प्राऊड फिलिंग जाता की आयज ह्या उक्तावण सोहळ्याक चीफ गेस्ट म्हणून लाभला। आणि सांगपाचें म्हटल्यार तेचे आनी एक हांव तुमकां वैशिश्ट सांगता की जेन्ना मुघल सल्तनत, जेन्ना औरंगजेब जेणी ताका आपल्या राज्यान आपोवन जे तेजी जे छळ केले, ताका जो अरेस्ट केलो, तेन्ना श्री शिवाजी महाराजा कडेन तलवार ना, शस्त्र ना, काय ना, पूण त्यांनी आपल्या बळान, आपल्या बुद्धी बळान लोकांक कॉन्फिडन्सान जे सैन्य आसले थंय ताका जे तेजे हे करताले, ताका सेक्युरिटी सैन्य आसले, तेंच्या मदीं मिक्स जावन तांकां आपल्या भितर कॉन्फिडन्स वाडोवन ते आपल्या बुद्धिबळाचेर भायर सरले। म्हणजे हितून आमकां कळटा की
सगळे एका कितें शस्त्रच जाय अशें ना लढाईक, पूण आपूण बुद्धीबळान सुद्दां पेशन्सान आपूण लढाई जिखूंक शकता हे शिवाजी महाराजान आमकां प्रूव करून दाखयल्लें आहा. आमी सदांच तांकां वंदन करूंक जाय. आमी तेंचे हे जे आमी आतां हांगा पुतळे जे जे स्थापना केल्या ती खरोखर सगळ्या वार्डांनी करूंक जाय, जाने करून सगळ्या गांवांत करूंक जाय, जाने करून जेन्ना जेन्ना आमी शिवाजी महाराजाचो पुतळो पळयतलो तेन्ना तेन्ना आमकां तेजे जे गूण आहा ते आमकां याद येवंक जाय आनी ते गूण आमी आमच्या मनान घालूंक जाय आनी ते मनान घालून आमी फुडें सरूंक जाय. अशें हे शिवाजी महाराजचे हे खूब महान व्यक्तिमत्व आनी सदांच ते इन्स्पायरींग लोकां खातीर ठरलेले आसा. आनी हेंचे जे लोकांक घेवन फुडें सरपाचे, जे संस्कृती राखपाचे, जे धर्म राखपाचे, जे हिंदुत्व राखपाचे हे मोठेपण सदांच लोक याद दवरतले आनी सदांच आमच्या काळजान श्री छत्रपती शिवाजी महाराज काळजान आमचे सदांच उरतले. देव बरें करूं. नमस्कार. शिवरायांच्या स्मृतीक वंदन करून मानाचो मुजरो दिवन हांगासल्या ह्या बंधू भगिनींनी पुढाकार घेवन शिवाजी महाराजांची जी मूर्ती किंवा पुतळो हांगा स्थापीत केलो त्या बद्दल तांचे अभिनंदन, त्यांचो आभारी आसा. सगळ्यांच्या वतीनच उलयता. गरज आसा, काळाची गरज आसा. शिवाजी महाराज महाराष्ट्रात जन्माक येयले, ल्हानपणान स्वराज्याची प्रतिज्ञा केली तेंच्यांनी, पण स्वराज्य केवळ महाराष्ट्रा पुरते अशें म्हणूंक ना. ते नॅरो माइंडेड नासले, संकुचित वृत्तीचे नासले. सबंद देश माझो पारतंत्र्यासून मुक्त जावचो आणि स्वतंत्र जावचो म्हणून गोव्यापर्यंत धडक मारली, आसाम पर्यंत धडक मारली, कर्नाटकान गेले. आणि आमकां खबर आसा इतिहास शिकणाऱ्यांक की शिवाजी महाराजांचे हिंदवी स्वराज्याचो विचार उत्तरेपर्यंत पावलो आणि दक्षिणेपर्यंत पावलो आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यात पावलो. आयज जगान शिवाजी महाराजांची हिस्ट्री गाजली वयता. शिवाजी महाराजांच्या जीवनाचेर रिसर्च केलो वयता, जगान अभ्यास केलो वयता, संशोधन केलें वयता. काही जर जगातले नेते म्हणतात की तुमच्या देशान शिवाजी महाराज जन्माक येयलो तर आमच्या देशान जाल्लो जाल्यार आमी सगळ्या जगाचेर राज करतले आहेत. कोण म्हणटा ताका सूर्य, प्रतापी सूर्य म्हणटा. म्हणजे जगान सगळे तोखणाय केली शिवाजी महाराजांची, आमी करता. पण दुर्भाग्याची गोष्ट म्हाका हांगा मुद्दाम नमूद करची अशी दिसता की ज्या गोव्याचेर शिवाजी महाराज येयले पोर्तुगीजांच्या विरुद्ध, संभाजी महाराज येयले, त्याच गोव्यान शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यांचो अपमान केलो वयता. त्याच गोव्यान शिवाजी महाराजांच्या नावाचो अपमान केलो वयता. जी मराठी भाषा शिवाजी महाराजान आपल्या ॲडमिनिस्ट्रेशनान, राजकारभारान मुद्दाम हाडली फोर्सिबली, मराठी भाषा, पर्शियन भाषा चला, उर्दू भाषा चला, त्या वेळार मोगलांची भाषा चला, पण माझी मराठी भाषेनसून व्यवहार जावपाक जावं शिवाजी महाराजांची चालू केली. ती मराठी भाषा महाराष्ट्रातली अशी न्हू, गोव्यान रुजलेली मराठी भाषा जेन्ना आमी मराठी राज्य भाषा म्हणून उलयता त्या वेळार गोंयकारूच भाव काही अज्ञानी, दुर्भाग्यान आमच्या अज्ञानी म्हणटा मराठी जायला महाराष्ट्रान चला. हे आमचे दुर्भाग्य. म्हणजे येद्या प्रकारची येदी मोठी व्यक्ती, महामानव हांगा जन्माक एकूच न्हू, हे आता 500 वर्साचे इतके जावन गेले तरी पण आमी फाटी आसा विचारान, आमी नॅरो माइंडेड आसा, आमी विचार आमचो पक्को ना. हे दुर्भाग्य आसा. भाशणां केली किंवा पुतळे उबारले म्हणून सगळें काम जाता अशें ना. माझे तर म्हणणे आसा आणि अनेकांक तेच दिसता की घरोघर शिवाजी खरंच जन्माक येवपाक जावो. तेंच्यांनी सांगलो हो विचार आमच्या मदीं येवपाक जावो. कसो येतलो? ल्हान ल्हान भुरग्यांचेर ह्यो गोष्टींचे संस्कार जावपाक जाय. गोष्टींसून शिक्षणाच्या माध्यमांतून शिवाजी महाराजांचो येदच चॅप्टर, औरंगजेबाचो मात्र पानाची पानां. म्हणून ह्या कामा खातीर आमच्या केंद्रातल्या शिक्षण मंत्र्याक राजीनामो दिवचो पडलो. दुर्भाग्य आसा, आमचे दुर्भाग्य आसा. त्यांच्यानी खरो इतिहास आमकां शिकोवपाचो प्रयत्न केलो त्या केंद्रातल्या शिक्षण मंत्र्यान, पण इंटरनॅशनल षडयंत्र तयार केले गेले. दुर्भाग्यान आमच्या देशातले विरोधक त्यांका सहभागी झाले आणि सगळ्यांनी नाका जाल्लो अकांड तांडव दिल्ली करून सगळ्यांक खबर हा पळयल्लो आसा. भय दाखोवन, आतंकवाद करून त्याचो राजीनामा घेतलो. कित्याक तर तो खरी हिस्ट्री बरोवपाक भायर सरलो म्हणून. भावांनो आणि भयणांनो, ज्या तत्वज्ञानाकडे शक्ती ना आणि ताकद ना फाडसून न्हू, त्या तत्वज्ञाना आणि शक्ती कोण आयकाना आणि कोण जुमानी ना. फाल्यां सकाळी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे रक्षण करपाक जर कमी पडले आमी, हो शिवाजी पुतळो हांगा उरचो ना. त्याच्या फाडसून शक्ती शिवाजी महाराजांची, संभाजी महाराजांची उभी रावली जाल्यार पुतळ्यांची आसा. नाल्यार
वास्कोचो शिवाजी महाराजांचो पुत्र गेलो न्हू, काडचो पडलो न्हू, खबर आसतली, कारण आमची शक्ती ना, अनेक कारणां आसतली. पण शिवाजी महाराजांचो पुतळो समजा त्या एमपीडीच्या कॉलनी, त्या एमपीडीच्या प्रॉपर्टीन घातलो, वॉट वॉज रॉंग? समजा शिवाजी महाराजांचो पुतळो थंय जाल्यार रॉंग कांयच नासलें. प्रॉपर्टी तुमचीच, मालक तुमचेच, पण शिवाजी महाराज दैवत या देशाचे सगळ्या. खरो देव तो आसा आमचो, जेणे देवाक आमच्या सुरक्षित ठेवले. शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी, काशी की कला जाती, मथुरा में मस्जिद बनती. शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी, हे बरयल्ले हा. त्या शिवाजी महाराजांचो समजा पुतळो माझ्या जाग्यान घातलो, आता परमिशन वगैरे घेवपा दे, पण घेतलो, ठीक बाबा आसा जाव अशें म्हणून एमपीटीन करूयात आसलें. पण एमपीटीन केलें ना, ते कंप्लेन केली, व्हडलो इश्यू जालो, काडपाक जावो पुतळो, काडपाक जावो म्हणजे काडपाक जावो. समजा शिवाजी महाराजांचो पुतळो थंय आसलो, कितें बिगडटलें आसलें कोणा, पण ना तेंच्यांनी विचार करून शिवाजी